आतां आमी कितें पळयता, देव आपले सगळे रचनेंत आपली येवजवण तो दाखयता आमकां. आतां पयलीं सोदेर पळयात, आपले पोरचेक ताणें इजिप्तांतली भायर काडली. मोइजेस तांकां दाखोवंक लागलो वाट, आनी कसो तो दाखोवंक लागलो, कित्याक ताचो देवाचो बोडवो ताका वाट दाखयतालो. आतां तो दोंगरार वता आनी ते सगळे जाण आसा म्हणटच तांकां कशे भशेन एकामेका बरोबर वागोंक जाय तें दाखयता. देव आनी पेलो आमकां अशें सांगलेलें आसा न्हय, देवाचो मोग करूंक जाय आनी दुसऱ्याचो तुजे मोग करताय ते भशेन ताचो करूंक जाय. हें सगळें ताणें देवान ताका बरोवन दिलें आनी ते दोन हाचेर फातरीचेर ताणें बरोवन हाडलें. पूण लोक बेजार जालो. मोइजेसी गेलो, आमी आतां हांगासर कितें करतलें, आमकां देव जाय, थंयसर देव आसले ते भशेन आमकां देव जाय म्हणटच मागीर आरोनान एक पाडकुलो केलो आनी ते मागीर ताचे भोंवतणी मागीर नाचूंक लागले. आनी हे भशेन ताणें व्हडलें पातक केलें. जिव्याक देवाक ताणें विसरून पाडकुल्याचो ते भोजवण करूंक लागली. हे मोइजेसाक बिलकूल मानलें ना. तो सकयल आयल्या उपरांत फातरीत ताचेर उडयल्यो, सगळो भस्म करून उडयलो आनी तांकां कितें जालें तें आमी पयलें वाचपान आयकलां. सगळेंच तें ताणें केल्लें तें फोडून ताचो पिठो केलो आनी तांकां मागीर तें उदकूय पिवंक दिलें. पूण देव ताका कितें सांगता, तो देवाशी वता आनी म्हणटा, आपले पोरजेन खरीच चूक केलेली आसा, तूं तांकां बक्षी. तो बक्षिता, पूण तो म्हणटा हें तांचें पळय कितें केलेलें आसा तें तांचेरूच तीं ओडून घेतात. आमी आदीं पळयलेलें तें कशे भशेन जो लोक पातकान बुडटा देव तांकां खास लायना, पातक तांकां खास लायता. हे भशेन तांचें सगळें घडटलें म्हणून देवान सांगलें ताका. पूण तो म्हणूंक लागलो, म्हजो बोडवो धाडून तुमकां हांव जें हांवें येवजलां त्या प्रमाणें जातलें.